बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोश सोसून मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बांबडीनो तुमकां माय मोगाची उकार हे मिसांत वांट घेवं. आज आमी मागता सोतेर फारिया हे आमचे बाब आसा ताची गोची आज म्हयन्यान सौगडास करतात. सर्गीच्या बापान ताका सासणीक शांतींत वांटो दिवंक किरीत भाशेन मागतना जेकब फेर्नांदीस, मार्था फेर्नांदीस, इथन फेर्नांदीस, मारिया लुसिया गुदीन आनी आलेसीन दायस सापेको ही आमची भावबिडां आपलो वाडदीस संभ्रमतात. तांकां आनी दुसऱ्यांक आपापलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक किरीत देवाचो आशिर्वाद बरी भलायकी मागुया. देव आमकां आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाची परबेक तयार करता. प्राचीत काळ म्हळ्यार पास्कांचे दोबाजीक परबेक एक लांबदीक तयारी. आमकांच विसरून आमकांच पाठ करून जेजू भाशेन आमचो दिसा दीस पडटो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा मागुया. सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोडपदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सौभाग्यवान सदांच कुवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बापा, तुझ्या कुटुंबाक मोय पासान सांबाळ. बरे करून आनी आमची जीण सदांच सुफोड करूंक आमकां शिकय. हे संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गीच्या सुखाक आमकां आनी आमच्या आदी मरून गेल्ल्या आमच्या भावा सोतेर फारियाक पावय. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनान. आमेन. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियासाच्या दुस्मानांनी म्हणलें, येयात तर जेरेमियासाचेर आड एक नाडबूद सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक समोरती विणे उच्चो ना. न्हय म्हूण जाणार बुद्धी विणे आनी प्रवादी शब्दा विणे उच्चे नात. येयात तो सांगता तें चीत दिवन पयलें आमी आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलाटां घालुया.
सर्वेस्परा दयेन म्हाका आयक, म्हजें दुस्मान कितें म्हणटा तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोंड काडटाय. तांचे पासत विनंती करूंक तुजी शिरोंत ताचे वेली निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कर. देवाचें उतर हे. देवाचे ओळख. आमचो जबाब, तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलेल्या झाडांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आधार. तुज्या हातान घालता म्हजो वतमो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना सर्वेस्परा. विस्वासी देवा. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणुटाय तें म्हज्या कानार पडटा. सोबंदी भिरांतीचो कडकडो सगळीं बरोबर म्हजे चाळवतात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजे पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्याच हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. उद्गार. उबी रावया. हांव सर्वेस्पराचो उजवाड म्हणटा सोबी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. जेजू जेरुजल्याक चोडोन वेतालो आनी 12 शीस सांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुजल्याक चोडोत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकांच्या हातांत घालतले. ताका मरणाचें फर्मोण ते मागतले. ताच्यो मस्कऱ्यो करून ताका जेलमोन मारूंक आनी खुर्सार किळावंक ताका अनबावडतेंचे स्वाधीन करतले. आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जातलो. तेन्ना झेबेदेवांच्या पुतांची आवय तांचे सरशी आयली आनी पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलेल्या भाशेन ताच्या पांयां पडली. जेजून तिका म्हळें, तुका कितें जाय? तिणें म्हळें, ह्या म्हज्या दोगांय पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाल केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांव पियेतलों तें पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जाता? ताणीं म्हळें, होय जाता. जेजून तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतले तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण ह्या दोगां भावांचेर तिडले. जेजून तांकां आपणासोशें आपूण हाडून सांगलें, अनबावडत्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणून तुमचे मदें अशें जावचें न्ही.
तुमचे मदें कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकूर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेसांची सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अखंडी तुका क्रिस्ता. बाबा म्हणिनो, आज देवाचें उतर आमकां खुबशी शिकोवन दिता. पयले वाचपांत जेरेमियास प्रवादेच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां, जेरेमियास हाचेर बोगलांडां घालतात. ताचे दुस्मान आपुणूच म्हणटात ताचेर बोगलांडां घालुया, ताचेर मरणाचें फॉर्मोण मारुया. आमी जाणो जेरेमियासाक बांयंत उडयलो, सुकी बांय. ताका नाटक करूंक सोदताले ते कित्याक ताची उतरां तांकां लागतालीं. तो देवाच्या नांवान उलयतालो आनी तें आयकूंक तांकां बरें दिसनासलें. तांची चाल, तांची वागणूक तो तांच्या तोंडार मारतालो. देखूनच ते ताका नाच करूंक सोदता. भाव म्हणून जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी बोगलांडां घालता एकामेकांक. सोत उलोवंक सोदिना, दुसरो काला पडटा तेन्ना आमकां संतोश भोगता. जेरेमियास प्रवादी आमकांय एक खुणा जायते पावटी आमी एकामेकाचेर बोगलांडां घालून दुसऱ्याचें जिवीत कोडू करूंक सोदता. प्राचीन काळ एकामेका थंय समजोवपाचो, एकामेकाक समजून एकामेकाचें बरें उलोवन एकामेकाक आमची जीण खुशाल करचो काळ. शुभ वर्तमानांत आज आमी पळयता मिसीस जेबदी, जाकोब आनी जोआंवची आवय जेजूशी येता. न्हूच जाकोब आनी जोआंव पूण सगळे शीस, 12 शीस, दे वर ओवर एम्बिशियस. ओवर एम्बिशियस म्हणजे कितें तरी आमकां मेळटलें, सगळें सोडून आमी तुजो पाटलाव केलो, आमकां कितें मेळटलें अशें विचारतात जेजूचे शीस. आनी कितें तरी मेळचे आदीं मिसीस जेबदी तांकां म्हणटा, जेजूक म्हणटा, ह्या म्हज्या दोगूय पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक लाय तुज्या राज्यांत. आमी शुभ वर्तमान आयकलां जाल्यार जेजू तिका जबाब दिना. ती एक फेवर घालता पूण जेजू तिका जबाब दिना. तांच्या लागीं विचारता, तुमी तयार आसात म्हज्या राज्यांत दाव्याक उजव्याक सुवात दिवंक? म्हज्यान जायना, पूण हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमी पिवंक तयार आसात? आनी ते म्हणटा, वय आमी तयार आसा. हेर 10 जाणांक राग येता, पयलेच मागतात आपल्याक सुवात. पूण भाव म्हणिनो, आमी जाणो जेजूचें राज वेगळें आसलें. जेजू तांकां सांगूंक येतालो, आमी जेरुजाल्याक सोडून वेता आनी थंय मनशाच्या पुताक दोत्तेले, जेरमोन मारतले, ओनबार तेच्या हातांत घालतले, ताका खुर्सार मारतले. वी आर असेंडिंग, गोईंग अप टू जेरुजलेम. ताका कांय समजयना. 3 वर्सां जेजू तांकां ट्रेनिंग दिता आनी दॅट होल ट्रेनिंग कम्स टू 0. ते अजून
चिंतात जेजू येता धांवडावपाक रोमन सरकाराक जे राज चलयताले इस्रायलाचेर राज चलयताले जुदेव लोकांक स्वतंत्र करतलो कोण जेजू विल बी ए पॉलिटिकल लीडर प्रत्येक पावटी गोंयांत एलिसांव जाता तेन्ना बाबा बुडीनो कितें जाता सगळे मागीर झगडटात सगळे चीफ मिनिस्टर जावंक सोदतात सगळेच होम मिनिस्टर जावंक सोदतात सगळ्यांकूय PWDचे पोर्टफोलियो जाय इलेक्शन जालें रिजल्ट जालो कॉमेस आस्ट भीक मागूंक येतात एलिसांवाच्या वेळार आमकां वोट दी म्हूण इलेक्शन जालें मागीर त्या लोकांक वळखनात आमकां पोजिशन जाय आमकां पोजिशन जाय अशेंच कितें जाल्लें आसा भाव भयणीनो प्रत्येक पावटी आमच्या गोंयांत इलेक्शन जाता तेन्ना हीच खबर आनी फुडल्या वर्साक इलेक्शन जाता ती देर वील बी नो न्यूज तेंच कित्याक राज चलोवंक सोदतात कसले राज जेजू भाशेन ना बाबा म्हणून जेजू खाला देवलो निमाणें राज जेवणार तुमी म्हाका गुरू आनीक सोमी म्हणटात पांय धुले हें राज जेजूचें हें जेजू ताच्या शिसांच्या दोळ्या मुखार घालूंक सोदतालो माय किंगडम इज नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड जेजू पिलाताक सांगता बाबा भयणीनो आमचें दुर्दैव तें गोंयकारांचें दुर्दैव आमी पोत्तून एलिसा वयतले हांव आनी पोत्तून तीच खबर आनी तीच खबर खंय जातली आयज आमी घरा वयता आसतना बाबा भयणीनो जेजूचें राज कसलें जेजू ते आपल्या शिसांक सांगता तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदता तो तुमचो सेवक जावचो This is the rule of the kingdom of God, which very much we fail to understand. Every one of us are over ambitious. We are elected immediately. आता इंसान एलिसा आसात लागीं पावल्यात एलिसा तामिळनाडू पुडुचेरी बेंगॉल आसाम सगळ्याक एलिसा जातली आतां Everybody wants the key positions in life. It is opposite of the kingdom of God. आमकां एक एकल्याक बाबा म्हणून एलिसा आमी आज घरा वयता आसतना चिंतुया तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदता सेवक जा तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता चाकर जा हेंच जेजू करून दाखयलें तातूंत खरें व्हडपण आसा खरें व्हडपण सेवेंत आसा आमी जेजूची देख घेवन ताची गोवाय जातले जाल्यार सेवक जावया चाकर जावया हीच कृपा हे मिसांत आमकां मागून घेवया भेटोवनीक आमी गायन गावया सर्वेस्परा मानून गे C30 पान 42 C33 पेज 42 Sordes por
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी भेटयता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी भेटवणी वरवीं आमकां आयकलाक अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांचे सेवेक जियोवंक आमची जीण करचो आनी तुज्या भुरग्यांची खरी स्वतंत्राय भोगूंक पावूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पविदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोनमण दितना उगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कावस घेतलो. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, म्हजे रगताची कावस. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रजिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकरा 70 फारी चिकाकूत कर, ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन गेलो.
बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव मणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची आपापल्या घरांनी रावन मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोनमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनान. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां कर आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणेच्या ससनान. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. न्हयच आपल्या उतरांनी पूण आपले देखीन सेवक कोण, साकूर कोण आमकां शिकयतलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन सादेपणान सेवे चाकरेन जियेतले आमी सुभागी. तुमी आमच्या घरा येवचे म्हाका पावना, तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेसू दाखवेल आमी फांटे ख्रिस प्रसाद वेळार आमी हें गायन गावया. D14 पान 54, D14 पेज 54. Ami fate,
जीवन आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी हांव ती दाखवेल तुमी फाटे मोजे सोवे निगून रावचे बेली मारी ग्लोले फाटे ती फोर जातले सुकून वेतले जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी प्रार्थूया. देवा आमचे दयाळ बाप्पा, हे पवित्र जेवणांत अमोर जिविताची सुफळकुणां तुवें आमकां घडोवन दवरले. तिजे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पाव म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आज आमचो तिसरो दीस घराघरांनी कुमन्यांक घेवन आमी येतले. बुधवारा दीस फुडल्या बुधवाराक सावन आमी सुरू करतले बागेवन झुजे आमच्या पवित्र सभेच्या आस्कारी. ताची पुर्बीक तयारी 19 तारखेर मार्चाचे आमची परब जातली. सकाळीं पयलो तिर्स आनी उपरांत आमी मिसांत वांटो घेतलो. बरी भाशेन हे नोवेन बागेवन झुजेक हें वरोस भेटयलां बापसाहेबान. हे वर्साक जाता तितल्यांनी आमी बागेवन झुजेच्या पुर्बीक बरी भाशेन तयारी करुया. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान सेवे चाकरीची मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. दिमी घालुया. Jezu,
उंड्याचें घेतलें रुपणें जालो हितून जेवण आमचें. मोगळा जेजू, कांय गुळयो आदी तुजे जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या उंड्याच्या रुपा खाल आमचे काळजांत आनी वेदीचेर तूं हाजीर आसाय म्हूण बाबार्थान सोत मानून काल्तिकायेन आमी तुका नमस्कार करता. आमचे मोदें देव तूं, इमान्युएल, गॉड विथ अस. आमचे मोगा पासत तुवें तुकाच नाच केलोय. निमाणे रात जेवणार आपल्या शिसांचे पांय धुवन सेवे चाकरेची देख दिवन जेवणार उंडो आनी सोऱ्यान बोललेली कास घेवन जे कितें कालवार पर्वतार तूं करूंक आसलोय तें तुजे शिसा म्हऱ्यान करून दाखयलें. आमचे मोगा पासत तूं तुकाच मोडचो आसलोय. आमचे सोडवणे पासत रोगताचो निमणो थेंबो वारोवचो आसलोय. आनी देखूनच हो उंडो घेवन तो मोडून आपल्या शिसांक दिवन तुवें तांकां सांगलें, आतां घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. कुर्सार तुमचे पासत मोडची आसा. घेयात आनी हे कालसेंतलें पियात, हे म्हजे रोगोत. कुर्सार तुमचे पासत वारोवचें आसा. मोगळा जेजू, आपल्या शिसां बराबर रात जेवण केल्लो तोच तूं हांगा आमचे मदें हाजीर आसाय. आमचे मोगा पासत कुर्सार रोगत वारिल्लो तूंच जेजू आमचे मदें आसाय. शिसांनी निशेध मारलेलो आसतनाय शिसांचे पांय धुवन ते पांयाचो उमो घेवन सेवे चाकरेची देख दिलेलो जेजू तूं आमचे मदें हाजीर आसाय. हेरांचे वतीन पेद्रू निशेध मारता, तूं म्हजे पांय धुवचो न्हय. तुजे पांय हांव धुयना जाल्यार तुका म्हजे सवें कसलेंच कितेंच ना, म्हजे सवें तुका बाग ना. मोगळा जेजू, आमचे दिसा दिसपट्टे जिवितांत आमी केन्ना केन्नाय ओवर एम्बिशियस जाता. झुटये फाटल्यान धांवूंक जाय
मान भोवमान मेळचे आशेन सेवे चाकरेन जिवीत जिवंक आमी विसरता. आमचे घरांत आमची आवय सेवे चाकरीचो नमुनो आपले गोरकारा आनी आपल्या भुरग्यां पासत आपली जीण खोर्चिता जोरोयता. कितले मोगान आपले भुरग्यांक वयर काडटा. कसलोच आपलो आदाव पडनासतना आपल्याची भुरगीं व्हडलीं जातूच आपल्याक लेखतलीं वा आपल्याचेर फोंट मारतलीं पडनासतना एक आवय फक्त मोगान सेवेन आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करता. बापा, तुज्या पुतान जेजून आमकां दिल्ली देखीन आमी चलूंक व्हडपण आनी पयलो वयलो जागो सेवेंत आसा अशें आमच्या मनांत गोट रिगोय. सेवेनूच जीण सारूंक आमकां शिकय. असलेच वातावरणान आमी जेजूक सांगात दितली ह्यो घडयो णव वरां पर्यंत ताच्या सांगाताक सारुया.